आफ्रामेताच्या जमनींची पोजेशनां आशिल्ल्या लोकांक मालकी हक्क दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान शुक्रारा घेतला। आफ्रामेताक 1917 ते 2017 अशा काळात 100 वर्सां पुराय जातात। ते प्रमाण सरकारान ह्यो जमनी पंचायत आणि नगरपालिका अशा सुवात्यांची विभागणी करून लोकांक परवडपी अशा कमी दरान लोकांच्या नांवार ह्यो जमनी करपाचें थारायला, अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दिल्या। RDX गुवाहाटी परवरीच्यान संजय मुनोली। आमचे जे अफ्रामेंत आसा जे 1917 अलॉट केल्ले आणि जेंचे पोजेशन लोकांकडे आसा पूण ओनरशीप ना, हे वर्स 99वें म्हणजे फुडल्या वर्सा 2017 100 वर्सां पूर्ण जाता। सरकारान निर्णय घेतलो की 100 वर्सांच्या त्या काळात 100व्या वर्सा लोक त्याचे केवळ पोजिशन न्हय तर मालक जावचे। अनेक ठिकाणी अशेच अफ्रामेंत कोणाक ट्रान्सफर करपाचो प्रयत्न जाला, लीजार दिल्या, विकपाची कितें एग्रीमेंट जाले आणि म्हणजे त्याचं टायटलही क्लिअर उरना, सरकाराकडे काय मिळवना। त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की आम्ही त्याचे दर ठरयला। एज ऑफ नाव त्याची ऑक्युपन्सी क्लास 2 आसा। ऑक्युपन्सी क्लास 2 ताच्याकडे पोजेशन आसा। ऑक्युपन्सी क्लास 1 करतलो तरी जाल्यार पोजेशन येता आणि मालकी येता। आम्ही त्याच्या खातीर रेट्स ठरयले। जो A क्लास म्युनिसिपल एरिया आसा ताका 150 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर, B क्लास म्युनिसिपल एरिया आसा तिका 100 रुपया पर स्क्वेअर मीटर, C क्लास म्युनिसिपल एरिया आसा तिका 80 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर। मागीर A क्लास पंचायत एरिया जी आसा म्हणजे कोस्टल एरियाज ताका 75 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर, B क्लास पंचायत एरियाज एका रुपीज 65 पर स्क्वेअर मीटर आणि C क्लास पंचायत एरियाज ज्यो आसा त्यो रुपीज 50 पर स्क्वेअर मीटर।